फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्या मिडिया भावांक वेलकम। आज जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर एक आरोप आमी लावपाक वता, त्या आरोपांसून रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेचो सुप्रिमो आसा जो मनोज परब ताणें आपले उत्तर आमकां दिवचें ही आमी अपेक्षा दवरता। जो तुकाराम अलायस मनोज परब हाणें हर पॉलिटिकल पार्ट्यांक खंयच्याच हितून सोडूंक ना। आज त्याच्या पॉलिटिकल पार्टीन जे कितें घडटा त्याच्या ऑफिसांनी ताचेर आमी फोकस करूंक वता। जवळ जवळ 21/11/2023 ह्या दिसा एक FIR रजिस्टर जाल्या 48/23 आणि ही FIR नंबर जे आसा हेजे सेक्शनां जी लागलेली आसा ती आसा 504, 323, 5062, 447, 354D आणि 34 IPC एक रेड विथ लागलेले आसा। सो हांव विचारपाक सोदता, आज जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे हर एक गोंय राज्यान हर एक जाग्यांचेर बारीक बारीक ऑफिसां आसा, हांचेर कंट्रोल कोणाचो आसा? भितून बायलांय काम करता, भितून दादलेय काम करता, भितून चलेय काम करता, युथूय करता आनी हर एक विंगाची भुरगीं म्हाका दिसता भितून काम करता तांकां लागून। पण RGचेर म्हाका दिसता हेचेर कंट्रोल उरोवंक ना, ताका लागून हो इन्सिडंट घडलेलो आसा। आज RG जे सांत आंद्रेचे जे MLA आसा विरेश बोरकर हांच्या भावान जो एक पराक्रम केल्लो आसा, तो पराक्रम स्वताच्या ऑफिसान केलो। एक बायल मनशेक स्टॉकिंग करप, फाटल्यान तिचे वचप, तिचेर वॉच दवरप आनी वॉच दवरून तिच्या फाटसून घराकडे पर्यंत वचून तिका दमदाटी करून मारून तेंची दार फोडून तांच्या भुरग्यांक भंय घालून भितून वचप आनी तिका मारप, हो जो पराक्रम चल्ला हो टोटली लज्जास्पद। आणि RGच्या ऑफिसांसून हे चलता पराक्रम, कित्याक सांग RGच्या ऑफिसान ती कामाक आशिल्ली खंय। सो कामाक असल्या कारणाक लागून तो तिका सारको जाय तसो खंय धमकयतालो, कितें करतालो। जेन्ना ही FIR रजिस्टर जाली त्या टायमाचेर पुलीस विरेश बोरकाराच्या घराकडे गेले, जो MLA आसा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, आणि त्याच्या घरा जेन्ना गेले त्या बरोबर विरेश गुवळ्योन पडलो। आता विरेश गुवळ्योन पडप म्हणजे व्हडलें कितें तरी घडला, बेश्टो काय कोण पडो शकना, बेश्टे कोणाक हर्ट जावं शकना। जेन्ना विरेश बोरकाराचो स्वताचो भाव साईश बोरकर, साईश नाईक आणि ताच्या वांगडा आनीक इतर कोण अननोन पर्सन्स 2 जाण आसा, म्हणजे टोटल 4 जाण आसा, हे मनीस इन्व्हॉल्वमेंटाक येयल्या बरोबर कळ्ळ्या उपरांत विरेश हक्को हादारलो। विरेशा खंय जमना आले की कितें करून कितें ना कोसावळो आनी हॉस्पिटलांत धांवलो। हॉस्पिटलांत धांवल्या उपरांत जेन्ना ही FIR रजिस्टर जाता कळ्ळी, त्या टायमाचेर विरेश बोरकारान पुलिसांचेर प्रेशर क्रिएट करपाक ट्राय केली की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशी जेन्ना घटना घडटा ही घडची न्हू आनी जावची न्हू, कित्याक ही घडची घटना। एक्चुअल जेन्ना तो MLA म्हणून निवडून आयला, ताचें काम जर बरें आसा जाल्यार तेणें वुमन्स सेफ्टीक लागून वावरपाक जाय, हें बीन तितलें सत्य आसा। पण अशें न करता ताणें प्रेशर क्रिएट केलो त्या बायलेचेर की तूं FIR करूं नाकाय, FIR कशें सांबाळून राव म्हणून। ती बायल खंय तरी भियाली, पुलिसांनी सांगलें FIR आमी ऑलरेडी रजिस्टर केल्ली आसा, आमी विथड्रॉ करूं शकना, आनी जर विथड्रॉ करपाक जाय कोर्टाक पावर आसा, आमकां पावर ना। पण आज हांव विरेश बोरकर MLA विचारपाक सोदता, आज तुजो भाव भितून इन्व्हॉल्वमेंटाक येयलो म्हणून तूं अशें करता, जाल्यार आयज बायलांची सेफ्टी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशी दाखयतलो तूं? हेच्या पयलीं आमी केन्ना आयकोंक ना खंयच्या MLAन आपल्या भावान जावं आपल्या फॅमिलीनसून हें जाल्लें आसा म्हणून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची उलयता। आमी तरी आयकोंक ना। बट आज जे पळय कितें चल्लां हितून खंय तरी विरेश बोरकर MLA जावन मिस पावर यूज करता आपल्या खुर्चेचो, आणि खंय तरी पोलिसांचेर प्रेशर क्रिएट करून त्या बायलेचेर प्रेशर क्रिएट करून ती FIR खंय तरी डिसॉल्व करूंक सोदता। सो आमी म्हणटात की जो तुकाराम परब आसा, जो तुकाराम मनोज परब आसा, ताणेन आपल्या MLAचेर कसले तो एक्शन घेतलो। आज तुम्ही वुमन पॉवराचेर उलयतात, बायलांच्या सेफ्टीर उलयतात, हर गोष्टी तुम्ही रस्त्यार येतात, हर गोष्टीक तुम्ही सांगतात ते सांग BJP असली BJPत असले। आज तुमचेर प्रश्नचिन्ह आयिल्लो आसा, उद्भवल्लो आसा की आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो स्टँड कितें आसतलो हाजेर, आणि हे जे भुरगे आसा हे सगळे कार्यकर्ते RGPचे आहा, ताचो घरचोय आसा प्लस भितरले कार्यकर्ते आसा, आणि येदे व्हडले धाडस करपाक तुमकां कापसदाद तरी कशी जाली? एक बायले मनशेक वचोन घरान वचोन लक्ष्मी पुजन आयसा तिचे दार फोडप ही कोणाची कापसदाद? ही अक्षरशः गुंडागिरी जाली। आज गोंय राज्यात गुंडागिरी भरपूर वाडल्यान तितून ही RGPन स्टार्ट केल्या। आता घरान वचप आणि एका बायले मनशेचे दार फोडप म्हणजे केदे व्हडले कापसदाद, आनी तेजे तांकां एक्शन घेवपाक जाय, पुलिसांनी तांकां अरेस्ट करपाक जाय। पण अरेस्ट न करता तांकां अजुनूय कित्याक दवरल्या? RGPचे मनीस म्हणून काय पुलिसांचे सैरे म्हणून कित्याक लागून दवरलेले आसा? आज हांव गोंय राज्याच्या CMाकडे
रिक्वेस्ट करता की अशी जेन्ना घटना घडटा तेन्ना हांगासर थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय, तांकां पयलीं अरेस्ट करूंक जाय. कित्याक सांग, आज जर तांकां सोडले जाल्यार खंय तरी जे एव्हिडन्सीस आसा पळय ते सगळे खंय तरी मिटोवन उडोवपाची ट्राय करतले. सो तेका लागून तांकां अरेस्ट केल्या उपरांत तेंचे मोबायल्स आनी तेंच्या ऑफिसांनी धाड मारपाक जाय, सील्ड करपाक जाय ज्या जाग्याचेर क्रायम घडला थंयसर, आनी ते सील्ड जावन थंयसर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. सो अशें इन्व्हेस्टिगेशन न जाता फक्त एफआयआर करून दवरलेले आसा. एफआयआर करून दवरून फायदो कितें? एक्शन जावपाक जाय. एक्शन कोर्स करतले म्हाका दिसता होम मिनिस्ट्रीन खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. हे पळोवन अशें दिसता की आयज बायलांची